नमस्कार इश्टानो. सद्याक ह्या 2-3 दिसांक जो विशय गाजता तो म्हटल्यार कोळशाचो. कारण कित्याक तर ही मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेजाची ट्वीट 31 ऑगस्ट 2025 कितें म्हणटा, होस्पेट हुबळी लोंडा तिन्या घाट वास्को दा गामा डबलिंग प्रोजेक्ट 363 किलोमीटर्स, लेंथ कमिशन 312 किलोमीटर्स, बेनिफिट्स स्पीड अप coal, iron ore and steel transportation in the region, boost tourism to Goa and Hampi म्हणटा. आता हो विशय 2017च्यान गोंयान कोळशाचे प्रोटेस्ट चालू आहा. कोळसो गोंयान वाडयता म्हणून तेन्ना मास्टर प्लॅन म्हणून एक डॉक्युमेंट येयल्लो, सागरमाला रिपोर्ट म्हणून, वॉल्यूम 5 आहलेले स्पेसिफिकली. तेजेर तुमकां आनी एक व्हिडिओ काडून मागीर सांगता की हो एक्चुअल मुद्दो कितें तो. आयज आमी कोणी कितें स्टेटमेंट्स दिले, तेंच्यांनी पयलीं कितें स्टेटमेंट्स दिल्ले, आनी हे कशें आतां लोकांक मुर्खान काडपाचें जें षडयंत्र चल्लां तेजेर आयचो हो ब्लॉग. सो इश्टानो, ही जर तुमी ट्वीट आनी जर तारीख पळयशात, 31 ऑगस्ट 2025 म्हटल्यार चवथीचो 5वो दीस. सीएमान चवथी पयली एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. आमी खंय लोकांक, गोंयकारांक चवथीचे गिफ्ट दितात, खंय भेट दितात म्हणून. हांगा पळयल्यार सेंट्रलान जे सेंट्रल इंजीन आहा तेंच्यांनी स्टेट गव्हर्मेंटाची जी बुगी आहा पळय, एमटी बुगी, ते डबल इंजीन बीन कांय न्हू हो प्रकार, ते कळटले तुमकां, सांगता पळय आतां. हे सेकंड इंजीन, सेकंड जी एमटी बुगी आहा पळय तेका लायली फुगोट चवथीची. कोळशाचे प्रोटेस्ट चालू आसा 2017च्यान चालू आहा, फाटल्या 8 वर्सांक सुमार. तरी आसतना सेंट्रल मिनिस्ट्रीन ही ट्वीट घातली आनी स्पेसिफिकली कोल स्पीड अप करपाक म्हणून उल्लेख आसा. हो ट्वीट जायना फुडें पब्लीश, ऑपोजिशनान केलो एटॅक चालू. स्वाभावीक आहलो, करूंकूय जाय आहलो. तेंच्यांनी जर एटॅक करूंक ना आहलेलो जाल्यार आमी मे बी तेंचेर करीत आहलेले. खुबश्या ऑपोजिशन लिडर्सांनी हो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराचो बायट रिलीज केलो आपल्या हँडला वयल्यान, वेरियस सोशल मिडिया एन ऑल. सो तुमी पळोवन घेवचो. मदींच रेल्वे 4 लायन करूंक सोदता. वी आर नॉट 2 लायन करूंक सोदता. वी आर नॉट परमिटींग. वी हॅव रिफ्यूज परमिशन. आय एम नॉट गोइंग टू अलाव. हू इज गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर दॅट. आयज रेल्वे वयल्यान एक पूल घालपाचो आसत तर तूं, सगळे पयशे म्हाका भरचे पडटा. हां, we have refused permission. Double line will not be permitted in Goa. We don't need it. I am not supposed to support what MPT wants. MPT is making money. Someone is taking bribe there and giving coal terminal here. नाही, साऊथ वेस्टर्न रेल्वे एका ट्रॅकाचो डबल करूंक सोदता. गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट वॉन्ट दॅट डबल ट्रॅकिंग. वी आर व्हेरी क्लियर. वी विल नॉट गिव एनी परमिशन फॉर डबल ट्रॅकिंग. आय एम सो क्लियर अबाउट इट. हे सेंट्रल एजन्सीज, इट विल बी ट्रिटेड ऑन नीड बेस. गोवा चेंबरान केला ते गोवा चेंबराक विचार, म्हाका खबर ना. गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट सपोर्ट इट बिकॉज इट डज नॉट इन्क्रीज any industrial activity. Let them first show me. Are you aware of the cost of it? तांचो कॉस्ट हांव नको, आमचो कॉस्ट. कारण जेन्ना डबल ट्रॅक जातली, नंबर ऑफ म्हणजे इट इज बेजिकली बींग डबल ट्रॅक मेनली बिकॉज ऑफ एमपीटीचो कोल. थंय पळय ते फ्रॉड करून 2-4 कंपन्यांक कोलाचे पळय हे दिल्या, पयशे घाल्या हातूंत तांच्यांनी. ते कोलाचे पळय ते प्रायवेटायझेशनच्या अंडर पळय ते बर्थ दिल्या पळय, तो कोल शिफ्ट करपा खातीर हे डबल ट्रॅकिंग आहा. इंडस्ट्री कांयच खबर ना. इंडस्ट्रीक कोल एमपीटी डज नॉट फंक्शन बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट. इट फंक्शन बेस्ड ऑन इट्स ओन रिक्वायरमेंट विच दे हॅव क्रिएटेड देमसेल्फ. दोज इंडस्ट्रीज आर आस्किंग फॉर इट. आय डोंट नीड डबल ट्रॅकिंग. वो सिंगल ट्रॅकिंग कॅन बी एफिशियंटली यूज्ड. आतां डबल ट्रॅकिंग जातकच 2 प्रॉब्लेम निर्माण जातले. एक म्हणजे कांय जाग्यार म्हाका एक्विशन करचें पडटा. पळय दिसतानो तेजेर दाजी सरकार उठलो आनी असो स्टेटमेंट काडलो. तेजो स्टेटमेंट कितें तो आयकया इश्टानो. पर्रीकर ओपोज डबल ट्रॅकिंग ओवर कॉस्ट खंय, नॉट प्रोजेक्ट. दाजी साळकार तो कितें म्हणटा, वास्को MLA Daji Sarkar has clarified that the
late Chief Minister Manohar Parrikar had objected to the railway double tracking project only because of concerns over government expenditure and not the project itself. Sarkar explained that since the centre is now funding the project, there should be no opposition. He added that the double tracking initiative would enhance tourism in Goa while also creating better connectivity. To address environmental concerns, Sarkar pointed out that measures such as coal handling under domes are being implemented to reduce pollution. हो ताजी सरकार पूण तेका आतां कळ्ळें की तेन्ना मनोहर पर्रीकरान कितें तेच्या तकलेन कितें चल्लेलें तें हेका आतां कळ्ळें. तुमी ऑडियो आयकला मनोहर पर्रीकराचो. बिसायड्स एक्सपेंडिचर तो म्हणटा एमपीटीक फायदो जातलो, आमकां कितें फायदो, थंय कोण फ्रॉड करता, कोण पयशे खाता, 2 कंपन्यांक दिता, ती 2 कंपनी कोणटी हांव सांगतलो तुमकां. 2 कंपन्यांक दिता, तांकांच फायदो जातलो, ते पयशे खातात, तेजो उल्लेख दाजी साळकार खंयच करना. हेजो अर्थ कितें, आतां ते पयशे जे खाताले तांकां हांगासर वांटो पावोंक लागलो काय कितें आनी दाजी साळकाराकूय पावलो काय कितें. ह्यो दाजी साळकाराचो स्टेटमेंट. सीएमान कितें स्टेटमेंट दिलो तो आयकया. सीएम सांगता कोल वोंट इन्क्रीज फर्दर खंय, दॅट्स फायनल. कितें म्हणटा, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत रिटेरेट्स दॅट गोवाज कोल हँडलिंग वील नॉट सी एनी एक्सपान्शन. कोल कॅपॅसिटी वोंट बी इन्क्रीज एनी मोर. Coal permitted till now, only that much will be allowed, nothing more, he said. Sawant further added that the project also emphasizes growth in other sectors. If you see the post, it clearly mentioned tourism and trade also. आता हो 2025 सीएम बाब प्रमोद सावंत सांगता. 2020 सीएम बाब प्रमोद सावंत कितें सांगतालो ते पळोवया. Goa CM Pramod Sawant coal handling at Mormugao Port Trust to be half अर्धान जातले म्हणून खंयचे नोव्हेंबर 26, 2020 सांगलेले तेणी. एक तर ही सरकारांतलो जो सीएम म्हणा, बाकी तेंचे मंत्री आमदार म्हणा, तेंच्या उतरांचेर विश्वास दवरप ना. कोंकणीन म्हण आहा तुमकां खबरूच आसतली, पिशांक पिपळ दाखोवपाचें काम करता ते. कॅसिनोंचेर हेज्या पयलीं कितें जालां तुमकां खबर आहा. कॅसिनो संख्या वाडत आसा. एकटो कोण तरी 100 दिसान काडपाचो आसलेलो, ते 100 दिसाचो पत्तो गेलो. आतां वयल्यान कॅसिनोन आनी व्हडले शिपा येवपाचे आहा खंय मांडोवीन, आनी वयल्यान सांगतात आपली आवय म्हणून. हे कसले आतां आसूं उतरां नाका. तेजेर आनी एक म्हत्वाचो आनी सगळ्यांत भर घालपा सारको जो विशय आसा तो म्हटल्यार ही सरकार, स्टेट गव्हर्मेंट आमची राज्य सरकार डबल इंजीन म्हणून जे बोवाद आसता पळय पेरगांव घाली, ही पळोवपाक गेल्यार डबल इंजीन बीन कांय न्हू. इंजीन एकूच आहा सेंटराचे वयले. हे जे 2 कंपनी आसा, एक अडानीची आनी दुसरी जिंदालाची JSW, जेंच्यांनी एमपीटी बद 6 आनी 7 घेवन दवरलेले आहा. तांकां थंय कोल हँडलिंगाची परमिशनां आसा. टू एन एक्सटेंट जिंदालाक कॅपॅसिटी एनहेन्समेंटाचे अप्रुवल मेळ्ळेले आसा. हे फूल डिटेल्स सेपरेट ब्लॉगान तुमकां हांव सांगतलो, टॅक्निकल आसतले ते फुल्ली. आयज हे लोकांक कशे पिशान काडटात आनी एक्चुअली हेंच्या हातीन कांयच ना. ही दुसरी जी इंजीन म्हणून जे क्लेम करता पळय, ही एमटी बॉगी म्हटलें कितें, खाली डबो. हांगाच्यान जे कितें मेळटा पळय तुमी हांगाच्यान भरून घाला, आमी ते मागीर सेंटराक व्हरता, असो हिशोब तो. दुसरें इंजीन बीन कांय ना. जर दुसरें इंजीन आसलेले जाल्यार हेंच्यांनी ना म्हणून दाखयात न्हू. एकटो ह्या सरकारांतलो, गोंय सरकारांतलो एकटो मंत्री उबो राव आनी ना म्हणून दाखय सेंटराक. आमी दिवचे ना डबल ट्रॅकिंग करपाक, आमी कोल कॅपॅसिटी हँडलिंगाची कॅपॅसिटी वाडोवपाक दिवचे ना. हे सेंटराक उबे रावा आनी सांगा न्हू. हे हेंचे कडेन जमचेलें न्ही. डबल इंजीन बीन कांय न्हू. हेंकां फर्स्ट इंजिनाक लायिल्लेली फाटल्यान खाली डबो, हांगाच्यान भरून तेंच्या पार्टेक थंयसर सेंटराक पावोवपाचें काम इतलें तेंचें. हेंकां अपॉयंट केल्लेले. फाटल्या दिसा तो ब्रोकर मिनिस्टर सांगतालो आपल्याक सेंटरांतल्यान अपॉयंटमेंट येयल्लेलें आहा म्हणून. सो हे जे चल्लां पळय, ही इलेक्टेड गव्हर्मेंट न्हू, ही सिलेक्टेड गव्हर्मेंट. सेंटर गव्हर्मेंटांतल्यान, सेंटर BJPंतल्यान हेंकां चूज करून घातला. तूं बाबा चीफ मॅनेजर जा, सीएम चीफ मिनिस्टर बीन न्हू, चीफ मॅनेजर जा. तो दुसरो थंयसर ब्रोकर बसलेलो आहा नंबर 2. सो हे सगळें जे चल्लां गोंयान, हे फक्त हेंकां अपॉयंट केल्लेले आहा एजंट म्हणून. तेंचे थंयसर फ्रेंडांचे फायदो जावपाक जाय म्हणून, अडाण्यांचो बीन.
सो हांगासर तुमी जेन्ना हेंच्या फाटल्यान वावुरता न्हू, तुमी एक्झॅक्टली कोणा फाटल्यान वावुरता हें तुमकां कळपाक जाय. म्हणून हो ब्लॉग टेक्निकल ब्लॉग वील फॉलो. स्टे ट्यून्ड. विचार करा इश्टांनो. देव बरें करूं.